नमस्कार. सडेतोड नायक कार्यावळींत आज आमी पंचायतींतली इरेग्युलरिटीज एका पंचायत क्षेत्रांत कितले मोठ्या प्रमाणावर बेकायदेशीर बांदकामां जातात ते सरपंच कशे तांकां सपोर्ट करतात आनी एकूण पंचायत हो एक कन्सेप्टच बेकायदेशीर बांदकामाक सपोर्ट करपा खातीर आज काय कितें अशे तरेचे लोकां मदीं एक समज पातळ्ळा. आनी हरमळ ह्या ल्हानशे गांवांत जंय 800 लोक रावतात थंय 187 इलिगल बांदकामां पळोवन गोंयच्या हायकोर्टीक ताकाय धक्को बसलो आनी ताणें ह्या सरपंच जो कोण आदलो सरपंच पंच मेंबराक थंयच्यान काडून उडोवपाचो म्हणला, ताजेर केसी घालत म्हणला. पंचायत आनी पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान ह्या गांवाक भेटी दिवन थंय प्रत्यक्ष पळोवणी करची आनी रिपोर्ट दिवचो अशेंय शिटकायलां. ह्याच विशयाचेर आज आमी चर्चा करतात आनी दोन मानेस्त आमचे मदीं आसात. आमचे मदीं आहा रवी हरमळकर, जे अंडुणेचे एक एक्टिविस्ट आनी हरमल गांवांत जे पळय इलिगल बांदकामां चालू जाल्लीं ताचे संदर्भांत पयलो रीट ताणें घाल्लो आनी ताजे नंतर हायकोर्टान ताजी स्वेच्छा दखल घेतल्या. आमचे मदीं आसात सोतेर डिसोजा, जे फॉर्मर पंच सदस्य आनी वर्तमानपत्रांत सतत स्तंभ बरोवन जनजागृती करीत आसात आनी ग्रामीण गोंयचो एक बरें चित्र तांणी आमच्या मुखार दवरचें अशें म्हजें आसता. हांव सगळ्यान पयलीं रवी हरमळकर तुजे कडेन येता. हरमळ गांवचे जी पळय इलिगल कन्स्ट्रक्शन आसा ताजे संदर्भांत तुका हायकोर्टान वचचें कित्याक दिसलें? पळय, खूब वर्सां पयलीं आमचो एक कजन रावता थंय, ताणें एक वयर दोंगरार झाडां लावपाचो कार्यक्रम केल्लो. थंय त्या कार्यक्रमाक हांव गेल्लो, झाडां लावपाच्या कार्यक्रमाक. थंय आमकां वयरसून जेन्ना पळयलें पळय हांवें म्हाज्या कजनाक जस्ट विचारलें तें कितें काय म्हणून. कोणी रे येदें व्हडलें बांदलां? ते म्हणलें कोण तरी एकटो भायलो आसा, ते म्हणून ते भायल्यान बांदलां म्हणटा, ताका परमिशन बी कितें आहा रे म्हटलें. तो म्हणलो काय ना रे म्हणलो, हांगासर अशेंच चलता म्हणून लागलो. सो हांवें तेजेर मातशें इन्वेस्टिगेशन केलें. हांव गोवा फावंडेशन आसा पळय जी संस्था, ताका हांव कनेक्टेड आसा. क्लाउड अल्वारीस. क्लाउड अल्वारीस आहे. तेंचे कडेन हांवें थोडें इन्फॉर्मेशन घेतलें, तेंचो हेल्प घेतलो. तेन्ना कळ्ळें मागीर ताका एक्चुली कांयच ना, परमिशन कांयच ना. मागीर जालें कोवीड येयलो. बरोबर. कोवीड येयला तेन्ना मागीर थळावलें सगळ्यांना तें. मदीं एकदां हांव आमचो देव हरमला रवळनाथ, हांव हरमलकर आनी हरमलूच गांवचो हांव. आनी मागीर आमी शिफ्ट जाले, ती दुसरी गोश्ट. तेन्ना मागीर कोवीड जावन हांवें तेचेर एक कंप्लेन घातली हरमल पंचायतीन. हरमल पंचायतीन कंप्लेन घालून कंप्लेनीचेर इन्स्पेक्शनूय काडलें त्या पर्टिक्युलर सेक्रेटरी आनी सरपंचान, आनी क्लियरली मेन्शन केलें ताका बाबा तें फूल वायलेशन. अशें फॉलोअप करता करता ताणें ती डेमोलिशन काडली. डेमोलिशन काडली पण तेचेर एक्शन घेयनाले. एक्शन घेयनाले म्हणून आमकां फक्त एकूच म्हणजे आमच्या असल्या लोकांक पर्याय आहा म्हणटा पळय तो ऑनरेबल हायकोर्ट. करेक्ट. आनी थंय आमकां जस्टीस आनी न्याय मेळपाची आशा आसता म्हणून आमी ते कोर्टान घातलें आनी कोर्टानूय तो निर्णय उचलून धरलो आनी तेचेर ती डेमोलिशन ऑर्डर पास करून सांगली आनी ताका तो कंटेम येवच्या पयलीं ते म्हणलो हे रिपोर्ट आपणाक दी म्हणलो, कंप्लायन्स रिपोर्ट. हय तशें जालें. पूण जालें आतां डेमोलिशन जालें तें? एक्चुली खरेंच हांव म्हटलें, हांव 4 दीस पयलीं गेल्लो, आमच्या देवाक गेल्लो हांव. तें मोडपाक काम चालू आसा. मोडटले म्हणटात पूण सुरू केला तरी सुरू केला. वयलो फ्लोर जो आसलो पळय तो मोडप चालू केला तेंच्यांनी. हायकोर्टान जे पळय कितें सुधीर बाब तुका सांगता, हो जो सरपंच आसा न्ही, जो हरमला ताचे अगेन्स्ट स्ट्रिक्चर्स पास केल्यात, ह्या सरपंचाचो भाव, मेवणी, आवय, चुलतो सगळ्यांनी खंय बेकायदेशीर काम करून केला. तो आपणेच ना म्हणटा एकलो, गांवांत सगळ्यांनी केला म्हणून हायकोर्टान दखल घेतली. आनी 187 बेकायदो बांदकामां एका ल्हानशा गांवांत जाल्यार तूं आतां गांवाचेर खूब अभ्यास करता. हें कितें चल्लां? गांव म्हळ्यार पूर्णता खावन जमनी, भौशीक जमनी आहा त्यो खावन उडोवपाच्यो, शेतांनी बेकायदेशीर कामां, कोमदाद काबार. कितें आमी फुडल्या 50 वर्सांत गोंय खंय वता काय म्हणटात सदांच, गांव पूर्ण सोंपयतले? राजू बाब, हें पयलें हरमळान स्टार्ट जावंक ना. हय. हांगा कलांगूट, कांदोली हे पसरत गेले, चोपड्या, अंजुना. ते खायत हरमळ पावले. हांवें फ्रॉम 1988 ह्या टायमारसून हांव ड्रग्सान एंटी ड्रग्स हातून काम करतालो. म्हणजे सगळ्या कोस्टल बेल्टान आमी भोंवत आसताले कितें. आनी जें तेचे उपरांत पळय कितें जालें तें तूं पयशे जाल्यार आतां हो एक बोकडो सांपडलो, हेचें आतां ब्लो अप केलें. कित्याक बोकडो म्हणनाका तूं, कारण हेजे ब्लॅटंट बेकायदेशीर. आय एम नॉट सरप्रायज.
आयज जे पॉलिटिक्सान आसात लोक हय ओके सरपंच आनी हे तेंचेर कोणें तरी केन्ना ऑडिट हें केला हे कशे लोक जे हांकां कितें म्हणटा पळय ते गाडे आसले जावं हे डेली उणकार आसले ते आयज कशे इतली हॉटेलां आनी कशी हें जाले इतले आनी टू द एक्सटेंट दॅट दे कॅन फायट इलेक्शन्स एंड ऑल्सो नाव फ्रेम लॉज. म्हणजे तूं म्हणटा पंचायत खावन 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 आमदार जाले मंत्री जाले ते आतांच्यान चालू जावंक ना. आतां कितें आय डोंट नो माप भरून वतले तो हो सांपडलो उरलेल्यांक पोचले ऑर हेणे आनी कोणाक दुखयलो आनी थंयच्यान मागीर त्या मनशान परत सी द क्वेश्चन इज कोणें करूं शी निमाणी गोंयच्या केसी कोण घालता ना किंवा फुडें तक्रारी कोण करता पुलिसा कडेन कोण वता कोणाक तरी खंय तरी दुखता न्ही थोड्या तो वता किंवा रवी सारके एक्टिविस्ट आसतात हय एक्टिविस्ट सुद्दां निमाणे खंयच्या तयार जाले एक खंय तरी अन्याय ताका दिसलो ताजेरय अन्याय जालो आनी ताका राग असो हांवें हेंचेकीन गब्बर एक सरपंच हांवें सुकूर पंचायतीन ताका न्हिदयलो 1999 ऑन करप्शन केस कितें बट हांव तुका कितें सांगूंक सोदता की दीस इज नॉट अ वन ऑफ थिंग हे लोक इलिगल हातून कशे हाऊ दीस इलिगल थिंग्स हॅव कम ओके रेग्युलेटरी बॉडी कोण ओके वॉर झोन टुरिजमान पडटा CRZान पडटा पंचायतीनूय पडटा हू इज द रेग्युलेटरी ऑथॉरिटी एंड वाय अबाव द सरपंच कोण तरी आसता जेन्ना कंप्लेन वयता तेन्ना कोण तरी आसता वॉट हॅव दीस रेग्युलेटरी बॉडीज बीन डुईंग आमकां सगळ्यांक खबर आहा नक्सलवादी खंय आसा ते सिमी खंय आसा तो we don't know what is happening in the coastal belt, all the illegal trade that is going on, illegal construction. तुवें म्हाका सांगलें तूं अंजुणा रावता तो सगळो जो बेल्ट आसा न्ही तो पूर्णता बिची खावन उडयल्यात थंय जे बारीक बारीक कितें वेवसायीक ताणें काबार केला पंचायत पंच मेंबर इनवॉल्ड लाखांनी रुपयाची उलाढाल थंय घडटा हें कितें सबंद बीच बेल्ट पळय आसा की पूर्णता बेकायदेशीरपणाचो अड्डो. हांव तुमकां न्हू गोंयचे जनतेक एक उदाहरण दिता जेन्ना मायनींग जेन्ना सुरू आसलें पळय मायनींग पोखरून 2 किलोमिटर सकयल पावले तरी पूण आमचे हे सायडींतले लोक न्हू निद्रास्त अवस्थेंत आसले ते कितें म्हणटाले आमकां पडना रे तें मायनींग कितलेशेच करोडाचे स्कॅम एक्सपोज जाले पर्रीकर बाबान ते एक्सपोज केलें त्याचे कांयच खबर ना तुमकां हें उदाहरण दिता कोणी खूब जाणांनी केलें पण आजुनूय लोकांचे दोळे उगडाना कोणी तरी कोट्यांनी पयशे खाल्ले धर्तरी कोणाची आमची धर्तरी आमकां कितें मेळ्ळें तेतून कांयच मेळूंक ना. सिमिलरली दोन गजाली गोंयची अर्थवेवस्था 2 पांयांचेर उबी आशिल्ली एक मायनींग दुसरी टुरिजम मायनींग खावन काबार केला आतां टुरिजम खावया हांव तेचेरूच येवपाचो आतां ट्युरिजमान कितें जालां मायनींग काबार जाल्ल्या कारणान सगळे जे धनी आसले पळय ते ट्युरिजम बेल्टान येयल्या आनी ट्युरिजमान कितें आसलें आमचो सुंदर आनी सोबीत असो गोवा आसलो बीच बेल्ट आसलो ताका लागून फॉरेन ट्युरिस्ट एट्रॅक्ट जाताले. बरोबर जेन्ना फॉरेन ट्युरिस्ट येताले पळय ते आमच्या होम स्टे करताले आमचे कडेन आमच्या घरांनी जेवताले ते बारीकशा हॉटेलांनी जेवताले आनी डिस्ट्रॅक्शन अशें जायनासलें. बरोबर कालांतरान कितें जालें हांगासर तांकां कमर्शियल दिसल्या कारणान दिल्लीकारांनी जे हांगासर जे 92 वा 95 पांयांत दवरलो पळय तेन्नाच्यान ते पयशे घेवन येता ते पयशे घेवन येयले कितें कोणाक दिता पयलीं पयशे फर्स्ट स्टेप इज द पंचायत ते पंचायतीक पयशे दिवन पंचायतीक सेट करता आनी दुसरो म्हणटा पळय तो तांकां प्रोटेक्शन मेळटा पॉलिटिशियना कडसून. पॉलिटिशियन म्हणजे कोणें IPS IAS ऑफिसरूय भितर इनवॉल्व आसा. हांव थंयच्या जल्मले आसल्या कारणान म्हाका खबर आहा थंयची परिस्थिती कशी ती. ते पयशे येता पॉलिटिशियनां विकतो घेतात पण तांकां जाय तो जागो आतां कितें जालां आतां इंडियन ट्युरिस्टाचो फ्लो वाडले ते इंडियन ट्युरिस्ट गोंयकारांच्या शॉपाचेर येयना ते वयतात आनी तेच हेचेर तेच भायले सगळो बिजनस भायले करतात. भायले बिजनस केल्ल्या कारणान ते सगळो फ्लो जो आहा पळय तो एक तर पॉलिटिशियनांक वयता आनी दुसरो म्हणटा तो त्या दिल्लीकारांक वयता. आमचे लोकल स्थानीक गोंयकार एक तर ते बारीक टॅक्सीच्या धंद्यान आसता आमलेट पाव आनी मॅगी विकतात तेतूनच ते हॅप्पी आसा. हे हांगासर प्रॉब्लम. राजूबाब ह्या दिल्ली बिल्डराक सरपंचा कडेन आनी MLA कडेन आनी मंत्र्यां कडेन व्हरपाक कोण आसता
हांव जाणो की कितले जाण गोंयचे एजंट आसता, ब्रोकर आसता, हे आसता, हे पयले येवन तांकां कॉन्टेक्ट करता, हे सगल्यो वाटो दाखयता, खंय तुका कितें मेळटलें पळय तें, हे सगळें थारयता, ताका सगळें शिजयता आनी ताका खावंक दिता. सो इट इज नॉट जस्ट पॉलिटिशियन्स, हातून स्थानीक थोडे लोक ब्रोकर आसता, एजंट आसतात, त्या गांवचे आसत ना दुसऱ्या गांवचे आसत. ओके, थोडे पणजेचे आतां ब्रोकर आहा ते मांद्र्या हांगा सगळे हरमळ सुद्दां डिलींग करतात जमनीची, तांकां कशें मेळटा. ओके, सो इट इज नॉट, हो एक विशस सर्कल आसा. हातून खंय आय एम फायटींग दीस फ्रॉम इलिगल कन्स्ट्रक्शन एटलीस्ट इन सुकूर एंड ऑन दीस एरिया फ्रॉम 1988. ओके, इट इज अ व्हेरी विशस सर्कल. खंय हात घालचो तितूनच गुणान उरता तूं. म्हाका एक सांग, गोंय पयलींच ल्हान. हय, आमी म्हणटात की ल्हान एसेंब्ली कॉन्स्टिट्युएन्सी, तातूंत भितर ल्हान पंचायती, ल्हान पंचायतीन भितर तुजे सारके जागृत नागरीक जर 10 जाण आसत ते बरे लोक जिखून येवंक शकना. एक दुसरें, पंचायत एरिया इतली ल्हान, आपली पंचायत बरी जावची हाजे खातीर एक उमाळो नाका लोकां भितर. तुमी सगळे कोण जर तुका खायना नासले तर रोग हांचे फाटल्यान जर लोक वचपाक लागले, मागीर दिस इज अ फेल्युअर ऑफ ऑल सिस्टम. एक्झॅक्टली. सो पंचायत वेवस्था फेल जाल्या अशें आमी मानपाचें. पंचायत फेल जावंक ना, सगळ्याच मळार वोटर फेल जाला. तुका एक सांगता हांव. ओके, वाय पंचायत ओन्ली? पंचायतांनीच करप्शन चलता, एसेंब्लीन. आमी पंचायतीन उलयता, हांव तुका म्हणटा एसेंब्ली तरी व्हडल्यो, पंचायत ल्हान मरे, येदी मरे मॅनेज करपाक. नो, विदाउट द ब्लेसिंग ऑफ द MLA एंड MP खंयचोच सरपंच उरना. ओके, तो एक्सपोज जाता, रोखडेच एंटी करप्शन सेल बी हें करता. कितें तेका लागून पयली पंचायत घडटा तेन्ना ते पयले आमदाराक क्लोज रावता, थंयच्यान मागीर सगळे गेमी स्टार्ट जाता त्यो. सो इट कॅनॉट बी सीन इन आयसोलेशन. तुजे कडेन येता रवी बाब हरमळकर. म्हाका एक सांग, तूं आतां एक्टिविस्ट, तूं काम करता अणजुणे, ते हरमला हे इश्यूचेर कोर्टान गेलो तूं थंय लडटा. म्हाका एकच सांग, हें सगळें जें पळय चडटा स्थानीक आमदार किंवा स्थानीक पळय जे पॉलिटिशियन आहात हे हातून हँड इन ग्लोव्ज म्हणून येता. 110% हांव एग्री जाता. कित्याक सांग, ती चेन. हय, स्थानीक पंच आसता पळय तो ताका कंट्रोल करता, सरान सांगला पळय तशें, ताका कंट्रोल करता MLA कंट्रोल करता वयलो तेचो कोण मिनिस्टर आसता तो, मिनिस्टराक कंट्रोल करता सेंट्रल बॉडी, सेंट्रलाचे जे मिनिस्टर आसा हाय कमांड आसा पळय तो. हांव तुमकां परत उदाहरण सांगता, मनोहर पर्रीकर बाईचेच सांगता. 2012 पयलीं 2014 पयलीं मनोहर बाई इंडिपेंडंट आसलो आनी तेणें इतले अशे बऱ्या प्रमाणान प्रशासन दिलें, ताका कोणाचोच भंय नासलो. ताका कोणाचो भंय नासल्या कारणान आपणाचो प्रशासन दितालो तो. जेन्ना 2014 सेंट्रलाक BJP येयली, तेंचो तो चाबूक घेवन रेडी जालो आनी जो कोणूय बी आसो मागीर तो CM मिनिस्टर आसतो तेंचे चाबूक बसलो तेंचेर, हें करा. IPS IAS ऑफिसर आसा ते तांकां सांगता हें करा. नाही बरें आसा, तूं म्हणटा बरोबर, स्थानीक आसा तांचे वयर कोण आसता आनी सेंट्रल हायकमांड तेय तांचे कडल्यान असली कामां करून घेतात अशें तूं म्हणटा. पूण ताजे फुडलें हांव सांगता, हे जे पळय सगळे सरपंच आहात ते हांगा लुबाडणूक करतात, पयशे खातात, बेकायदेशीरपणाक पाठराखण करतात. हे सगळे आमदार तांचे कडल्यान करून घेतात. म्हणजे आमदार आनी मंत्री मेरेन हप्ते पावतात. हे जे पळय तुमी म्हणटा तें सारकें. सरपंच मागीर आनी हो पंच मेंबर कितें करता, ताका ती ऑपॉर्च्युनिटी दिसता. ताका जर करिना जाल्यार प्रेशर येता आनी करल्यारूय ताका ते थोडे पयशे मेळटा, म्हणून तो कितें करता, म्हणून तो आपली पळी बाजून घेता. आतां हेतून कितें आसा, सगळे सरपंच पंच मेंबर वायट अशें ना. आमचो जो करंट सरपंच आसा पळय लक्ष्मीराज चिमोलकर, आमी वांगडा बसता. म्हाजो वांगडचो यंग एंड डायनॅमीक तो कितलेच फावटी उलयता बाबा अशें करपा जाय तशें करपा जाय, पण ताका कोण ना कोण येता आनी कोण ना कोण ताका प्रेशरायज करता. तो आपणाची मागीर खुर्ची वाचोवपाक म्हणटा असो की सुरवातेक जे राजकारणान येतात सगळे बरे असतात, थोडे बरे आसता. मागीर ते मातशे इल्ले तयार जाले खुर्ची वाचोवपाक मागीर तांकां लोक खराब करता. तुका सांगता, हांव MLA, आय हॅव बीन द PA टू MLA ऑल्सो ऑफ हाल्दोणा कॉन्स्टिट्युएन्सी. हांव जाणो सकाळच्या कोणाच्यो लायनी लागता MLAच्या दारान. कोणाचे इलिगल आहा पळय तो येता MLAच्या दारार, सरपंचाच्या दारार. कोण लिगल आहा तो कायद्यान वयता. कितें कोण इलिगल, बरें. आय थिंक मेन थिंग म्हणजे आता इलिगल आणि लिगल इज अ व्हेरी डायसी थिंग. ओके, हांव तुका एक हे दिता की म्हजी 200 स्क्वेअर मिटर प्रॉपर्टी आसा. सो हांव एक गरीब मनीस, म्हजी 200 ती NDZ घालता.
हय ओके हांव तर गेलो TCP कडेन विचारलें बाबा म्हाका एक घर बांदूंक ना 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 ते NDZ मंत्र्या कडेन गेलो ताका सांगलें मातशें तें ना तें कन्वर्ट जायना तें NDZ ग्रीन झोन तो ओके मागीर थंय रियल एस्टेट डेव्हलपर येता तो म्हणटा आय गिव यू मार्केट रेट डोंट वरी कित्याक तूं म्हणटा तो NDZ नो नो डोंट वरी आय वॉन्ट NDZ I will manage. हय तो घेता आनी 2 वर्सांनी ती ग्रीन आहा ती रेड जाता हातून तूं म्हाका सांग बरें टेनन्सी एका मुणकाऱ्याचो जागो आसा तो एप्लाय करता आपणाचे टेनन्सी एक्टान तेचे आतां हे सेकंड जनरेशन थर्ड जनरेशन 15, 20, 30 वर्सां ती केस लावता कितें थंय म्हणटा तो कितें करता सरपंचाक धरता MLAक धरता आनी तो ते इलिगल काडटा आनी MLA म्हणटा बांद रे तूं आपूण आहा सरपंच म्हणटा बांद रे तूं आपूण आहा अशें जाल्लें आहा की जेन्ना मागीर लॉयल्टी शिफ्ट जाता तेन्ना तांकां शोकॉज नोटीसी येता सो वी ऑल्सो हॅव टू सी हे इलिगल पळय आसा फॉगेट हे आतां पळय व्हडले व्हडले येता आनी पयशे दिता एक बाजू हे इलिगल आमच्या नोबडी इज डिस्कसींग द लॉ वॉट TCP एक्ट जो आसा जो आतांच ग्रीन करता रेड करता तो ग्रीन करता तुका तुजी जमीन आनी तुका लॉसान उडोवपाक जाय जाल्यार ऑटोमॅटीक अमेंडमेंट हाडून तो ग्रीन करता आनी तुका ब्लॉक करता हें कशें ना तूं म्हणटा बरें आसा आमी हाजेर खूब उलयत आसात आमी जेन्ना पंचायतीर उलयतात पंचायत सिस्टम कॉलेप्स जालें अशें तूं म्हणटा कारण यू आर एन एक्सपर्ट ऑन पंचायत सिस्टम हें जर तूं आतां जे कडेन उलयता तातूंतल्यान एक निश्कर्श काडूं येता पंचायत सिस्टम काबार जालें कारण एका अर्दान मंत्री आनी आमदार ती खाता दुसऱ्या अर्दान सरपंचाक मोकाट सोडला तो कुडके काडटा पंचायत उरलोच ना कायदे उलयत ना कोण कायद्याचे पंचायतीन 15 वर्सांचो आसतना म्हजो बापूय सरपंच आसलो ओके तेन्ना कशें एक तालाट्याक केन्ना एक चाव दिली सेक्रेटरीक एक च्या दिली तो खुशी कितें मागीर ते गल्फी येयले मागीर ते आपणाची कामां वेगळी 15 दिसांक येताले ते सुटयेक मागीर ते काडून विशय तांकां 50 रुपया कांय न्हू ते डिरमांनी जोडटाले न्हू थंयच्यान ती हें लागलो ओके हांव ती रियल पंचायती राज आफ्टर 1994 ओके हो जो न्यू पंचायती राज एक्ट जो येयलो न्हू दॅट इट सेल्फ इज अ बॅड एक्ट थंयच्यान सुरवात जाली आनी केन्नाच पंचायती स्टेबल जावपाक ह्या गव्हर्मेंटान कांयच पावलां उखलूंक ना आफ्टर एंटी रिजनल प्लॅन 2011 तो हें जाल्लो पळय एंटी रिजनल प्लॅन ओके त्या उपरांत एम्पावरमेंट करून एक्चुली डिसएम्पावर केलो पंचायतींक जी फायल पयली पंचायतीक वयताली आनी त्या उपरांत फॉरवर्डिंग लेटर जे TCPक आनी हेल्थाक आनी सगल्यांक वयताले ते काडून पावर सगळे पंचायतीक दिले हांवें हेचेर खूब ओपोज मारलो आनी हे एक्टिविस्टांक पासून सांगलें कितें हाव यू आर अलावींग दीस द पंचायत इज द मेन बॉडी आतां तुमी सरपंचाक गट धरता न्हू पूण हू इज ऑथरायझींग द टेक्निकल क्लियरन्स फॉर द फायल फर्स्ट TCP सरपंचाक खबरूच आसना कोण तरी बिल्डर गेला आनी ताणें एप्लाय केला म्हणून फायल मागीर येता बरें मागीर खोडी काडूंक लागले न्हू पंचायत बॉडी मागीर डायरेक्टर हू आर यू द टेक्निकल ऑफिसर सो वेर इज द टेक्निकल ऑफिसर फॉर द पंचायत शूड देर नॉट बी अ टेक्निकल ऑफिसर फॉर द पंचायत why is the panchayat not having a technical officer? Why is the TCP made a technical officer under a separate act? Okay. Only खूप technical I mean कितें म्हणटा पळय legal problems आसा. रवी हरमलकर बाब म्हाका तूं एक सांग तूं आतां प्रत्यक्ष पंचायतीन भितर पळयता तुगेलो मित्र सरपंच आसा म्हाका सांग की पंचायत वेवस्था सुदारपा खातीर कितें करपाक जाय हें जें पळय पूर्ण जें कोफसांव चल्लां तें आडायतालें कशें पंचायत जर सुदरपो जाय पंचायत जी वेवस्था सुदरोवपा जाय सगळ्यान पयलीं लोकांनी जागृत जावपाची गरज आसा आमकां एक कोणी तरी एक रायट दिल्लो आसा ती ग्रामसभा ग्रामसभाक इतलो पावर आसा तो पावर आमी यूज करना ग्रामसभा जर हें केली अनावन्स केली जाल्यार कोणूच येना ग्रामसभेक एक 50 आनी 100 6,000 लोकांसून 100 लोक येता ग्रामसभा जर स्ट्रॉंग जाली लोक जर जागृत जावन उठपाक लागले हे सरपंच आनी वॉर्ड मेंबर आनी MLA कोणूच कांय करूंक शकचे ना पण सद्याच्या परिस्थितीन जे हांवें नोटीस केलां कोणाकूच कांय पडलें ना सायडीक कन्स्ट्रक्शन्स येता हांव 2019 सगळ्यांक सांगलेलें बाबा कन्स्ट्रक्शन्सा ते लिमीट दवरा लोकांक तूं भलत्या भायल्या लोकांक बांदपाक दिवना कित्याक सांग तेंचे कडेन पयसो आहा तो एक इल्लेशे जाग्यार एका जाग्यार 4 मजली बांदता तूं एकूच मजली बांदता आनी तांकां प्रोटेक्शन आसता दिल्लीकारांक प्रोटेक्शन आसता वयर पासून तुमकां प्रोटेक्शन आसना सो तुमी कितें करा तुमी तुमचे एरिया प्रोटेक्ट करा 2019 सांगलेलें न्ही आज म्हाका सांग ग्रामसभा हें एक लोकांच्या हातांतलें अस्त्र
सरपंच कितें करता, सचिव कितें करता किंवा बाकीचे तूं म्हणटा तशें तोय म्हणटा तशें तो फक्त भायले येवन हांगा जमनी घेतात ताजेरूच उलयता. आमी उलयतात ते स्थानीक लोकूय घरां वाडयतात, बेकायदेशीर चलत हरमळा तर तशेंच घडटा न्ही. सो म्हाका सांग, हरमला किंवा बाकी ठिकाणी ह्यो ज्यो ग्रामसभा आसात त्यो कित्याक उलयनात? ग्रामसभा उलोवन कसलो फायदो आहा? हांवें कितलीं रेजोल्युशनां घेतलीं म्हणून, ओके. आतां तूं पळय, एक क्लॉज डायरेक्टर जी कांबळे आसलो, तेणें एक अमेंडमेंट हाडलो की ग्रामसभा रेजोल्युशन इज बायंडींग, एंड दॅट हॅज बीन माय वर्क. You followed it up. I was following. Several amendments had come. Yes. पुणून तातून व्हेरी क्लेवरली तेंच्यांनी प्रोवायडड इट इज इन एग्रीमेंट विथ ऑल द लॉज इन फोर्स. आतां 20 लॉज आर देर, ओके, एंड द पीपल आर नॉट लिगली कॉम्पिटंट टू ड्राफ्ट अ रेजोल्युशन फॉर द ग्राम सभा. ओके, सो कोण करता तें? सेक्रेटरी करता. सेक्रेटरीची इंग्लीश एंड लिगल हे टर्मिनॉलॉजी सामकी झिरो. आतां तरी LLB थोडे आतां सेक्रेटरी येयल्या, पूण आदले आहले पळय तांकां एक हें सुद्दां बरोवंक जायना आहलें. ते कंप्लिटली ब्लंडर, हे बॅड इंग्लीश घालून ते रेजोल्युशन वाचताले. ओके, ते मागीर लोक चॅलेंज करताले वचून कोणाच्या डायरेक्टराच्या कोर्टान. ओके ना, पूण इतले आतां बरे लोक आयल्या. ग्रामसभा जर सक्षम जायत, क्रियाशील जायत, तर अशे तरेचे पयशे कितें बेकायदेशीर ना. सी, पयले सुवातेर वॉट इज पंचायत? हू everything is like Comunidad. Actually, Panchayat should have been, the model of Panchayat should have been like the Comunidad. Yes. The people should have had authority on the land within their jurisdiction. या दुसऱ्या स्टेटींनी हा, राजस्थान कम्यून लँड्स म्हणून आसा. ग्राम सभाज डिसिजन इज फायनल. समजलें न्हू? आमचे गोंयांत सुद्दां पेसा, द एक्सटेंशन ऑफ area special areas act, Panchayat Special Areas Act, in tribal dominated areas could have been applied in certain parts of Goa where the tribal gram sabhas would have been final. Nobody could this thing. So in Orissa and all you find this system in place. In Goa, who is ruling the Panchayat? Panchayat is there for namesake. Okay, the bureaucrats are ruling the Panchayat. Okay, the MLA is ruling the Panchayat. Without the MLA, the Panchayat can do nothing. Funds, even the funds are not transparently devolved. Ata Magista Finance Commission, State Finance Commission has proposed that proper distribution of funds and kite. Okay, so ह्या परिस्थितीन आनी तुका एक सांगता हांव खूब लोकांक सांगतालो की बाबा डोंट बिल्ड इलिगल. ओके, लोक कितें म्हणटा, कोणाचें मोडलां रे, केन्ना तरी मोडलां. सो दीस थिंग हॅज गॉन ऑन आनी शॉर्टकट मारपाची लोकांक संवय जाल्या. म्हजे बरी MLA आहा, म्हजे बरी सरपंच आहा, तोच अजमना की आपूण बांदून उरलो. एक फावटी इलिगल आहा तेन्ना हांव बांदून उरलो. आतां लोक बेश्टोच ऑब्जेक्शन, पीपल आर नॉट किपींग अवे फ्रॉम ऑब्जेक्टींग. प्रत्येक जाणाच्या कबडान कितें तरी स्केलेटन आहा. आपणे कंप्लेन घातली तो काडून आनीक कोणाचेर. हरमळान तेंच जाल्लें आहा. दिल्लीवाल्यान जेन्ना दिल्लीवाल्याचे अटॅक जाले न्हू, तेणें काडले आनी दुसऱ्यांचे हांव आयकता ते भाशेन हरमळच्या लोकां कडेन तेणें काडून सगळें उस्तिलें. एका काडलो फोणान सरपंचाक, सरपंचान काडलें आनी सगळ्यांची उक्ती करून दिलें. अशें करून ते सारकें तें आतां सगळें खिचडी जाल्या, ती खिचडी जाल्या आनी भायर सरल्या. समजलें न्हू? सो एक आपणाक साल्वार करपाक तो काडटा तेचें घालता. आतां पर्वरी सुद्दां 20 पॉयंटान सगळ्यांची इलिगल, खूब जाणांची इलिगल आहा. एकल्या शेजाऱ्यान एकल्याचेर घाले, तो काडले 10 जाणांचेर घालता. अशें करून लोक झगडों उरल्या. आनी हातून मजा मारता हे पळय MLA आहा आनी व्हडले पॉलिटिशियन पळय आहा, हे मजा मारता. दे हॅव नॉट स्ट्रेंथन द पंचायत दिस थिंग टील टुडे. इन फॅक्ट दे हॅव विकंड इट. आतां पळय इवन द डिस्ट्रिक्ट आमचे डेव्हलपमेंट प्लॅन दिल्ली सान आमचे ते हे आसा पळय ते फायनान्स कमिशन फ्रॉम दिल्ली इज डिक्टेटिंग what you call that, what development should be done in panchayat. Within these parameters you have to this thing, then only you will get finance. Okay, so जे हरमळ applicable ha, their needs may be different. Just Porvorim ji developing area ha, their needs may be different, but I don't have scope. Everything is coming, you select from this.
Okay. Okay. I don't have scope to do what is Panchayati Raj, where the people will decide what do I need. Yes. Okay. Yes. PWD is not going to come and dig the road when they want. Correct. Okay. Electricity department is not going to lay cables without this thing of the panchayat. Yes. Everyone will come. The nodal agency will be the Zilla Panchayat, where every department of the government will have its representative there. Even the construction files in Panchayat should go, the TCP should have one representative. सो तूं सांगता सारकें बरोबर एका अर्थान लोक सगळ्या बांगडे थंय घुसपल्यात सगळे लोक मुखार येवपा भितात कारण तांचे बांगडे भायर येतल्यो सरपंच इनवॉल्ड पंच मेंबर इनवॉल्ड MLA मिनिस्टर्स इनवॉल्ड आनी आतां सेंट्रल डिपार्टमेंट ऑल्सो आर आता इलिगल कितें तरी हे येयलें हॉटेल येयलें आनी कितें लोकल टॅक्सीवाले म्हणटाले ना आपणाचे ती टॅक्सी हांगा मेळ्ळी न्हू आपूण आनी कित्याक कंप्लेन करूं दुसरो म्हणटालो ना आपणाक ऑमलेटीचो गाडो घालूंक मेळ्ळो न्हू सो आतां सौतेर So it is a very इतलें व्हडलें भाशण दिलें तातूंत एक क्लियरली कळटा की सगळे लोक इनवॉल्ड आहात Agree. गांवचो मनीसय इनवॉल्ड आहा कोणाक पंचायत वेवस्था सुदारची दिसना पंचायत ज्यो पळय आमच्यो सुपुल्ल्यो बऱ्यो गांव आशिल्ले ते गांव काबार जायत चल्ल्यात हें मान्य करता तूं हें टोटली गोंयाक फ्युचर ना लोक सरपंचांनी काबार खावन उडोवपाचें आमदारान ताका सपोर्ट करपाचें विधानसभेन प्रश्न येवप ना लोकूय प्रश्न काडचे ना तुमकां पोर्चुगीजांचें उदाहरण दिता जेन्ना पोर्चुगीज कित्याक येयले हांगा बारीकसो ट्रेड करपाक येयले ट्रेड करता करता ताणें फूल आख्खे गोंयांत कॅप्चर केलें कॅप्चर केलें कारण हे बघ सिमिलरली त्या वेळा वयली परिस्थिती 500 वर्सां पयलीं परिस्थिती वेगळी आशिल्ली आज आमी शिकल्यात मरे गोंयचे लोक देशांत सगळ्यात सुशिक्षीत म्हणटात गोंयचे लोक बुद्धिमान म्हणटात खंय रे म्हाका जर खंयच दिसना गोंयचे लोक शिकलेले शिक्षीत आसा कशें दाखयता अशें म्हाका जर खंयच दिसना कित्याक तेन्ना अनपड आसले आतां तरी पूण ती आतां ती हांव पुर्तुगीज what we should be discussing I was going to tell you it's not legal and illegal okay because this legal and illegal what do you mean by legal what is within the law program sopatela within 1 second yes, within the law it means legal and against the law means illegal law kon kotta the persons who make the law were also doing illegal and all so today what we have to talk is what is moral immoral just unjust what is ethical unethical what is humane and what is inhumane तू सगळे बरोबर तात्विक आणि बाकीच्यो गजाली हे सगळे जरी जाल्ले असले तरी जमनी खाता ते खरी खबर विलेज काबार जाता ते खरी खबर पंचायत राज व्यवस्था फेल जाली ती खबर गोंयची विधानसभा हे प्रश्न मांडना ते फ्युचर खरें आणि आमी पयले गोंय 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 म्हणटात सुपुल्ले गोंय म्हणटात बरें गोंय म्हणटात हे फुडाराक गोंय आतां उरचेना अशें काय दिसता हें सगळें चर्चा म्हाका दिसता हांव निमाणे कडेन इतलेंच म्हणटा की आमी गांवांतल्या लोकांनी मातशें इल्लें जागृत जावपाची गरज आसा कारण आमचें गोंय म्हळ्यार गांवांनी वसलां अशें म्हणटात आनी हे गांव आमचे दर्या वेळेवयले इतले सुंदर गांव आशिल्ले आज ज्या पद्दतीन आमी आयकतात हरमल हें फक्त एक उदाहरण ह्या चर्चेंतल्यान भायर येयलें प्रत्येक गांवांत अश्योच घडणुको आसात शेकड्यांनी इलिगल कन्स्ट्रक्शनां जातात कोण ताजेर पळयना अवघेच लोक कोर्टान वत्तेना अशे तरेचे बांगडे भायर येतात म्हाका दिसता ही एक गंभीर गजाल आनी ताजेर गोंयच्या लोकांनी गंभीरतायेन विचार करपाची गरज आसा सोदेर बाब तूं आनीक रवी हरमळकर बाब तुमी दोगूय जाण आमचे कार्यावळीन आयल्यात तुमी म्हत्वाची मतां मांडली तुमचो हांव उपकारी आसा पळयत रावात गोमंतक TV